गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान 19 तारखेचो विधानसभेवयलो मोर्चा सध्या स्थगीत दवरला। विधानसभेत मायनिंगा खातीर अध्यादेशाचो थाराव हाडलो ना जाल्यार मात 2 ऑगस्टाक मोर्चा काडटले म्हण फ्रंटान थारायला। फ्रंटान आतां मेरेन आमदार मंत्र्यांक निवेदनां दिल्यात आनी तांणी खंय ताका विधानसभेत अध्यादेशा खातीर थाराव हाडपाचें उतर दिलां। आम्ही मेमोरंडम सबमिट करप प्रत्येक MLA मिनिस्टर इंक्लुडिंग अपोजिशन पार्टी आम्ही मेमोरंडम अपोजिशन लीडर बाबू कवळेकराक दिलो। निलेश काब्रालांनी आमकां सांगला की आपण तो ड्राफ्ट जो आसा तो तुम्ही दिल्या नंतर आपण तो फॉरवर्ड करता आणि रेझोल्युशन आम्ही हे फावटी एसएमएन हाडटले अशें ताणें सांगलें। सुभाष शिरोडकराक मेळ्ळे, आमी दिगंबर कामतीक मेळ्ळे, रवी नायकाक मेळ्ळे, प्रमोद सावंताक मेळ्ळे, विश्वजीत राण्याक मेळ्ळे, प्रताप सिंग राण्याक मेळ्ळे आणि उरलेले त्या आज कवर करतले। जेन्ना MLA जे इलेक्टेड मेंबर्स आसात तेंच्यांनी आमकां एक एश्युरन्स दिला की बाबा मायनिंग सुरू करपा खातीर ऑर्डिनन्स हाडपाचे रेझोल्युशन्स आमी विधानसभेत सपोर्ट करतले आणि ते पास करून घेवपाची तयारी करतले अशें ताणें आमी सांगलेलें आसा। आनी म्हणून आमी जे 19 तारखेचो जे आसा मोर्चा जो आसलो तो आमी पोस्टपोन करतले, कॅन्सल करचे ना, हे पयलीं लक्षात घ्या। आणि तो खंय तरी 25, 26, 27 म्हणजे ती 2-3 तारखेक अधिवेशन सोंपता ऑगस्टाचे 2 तारखे पयलीं तो मोर्चा जातलो जर हे रेझोल्युशन येवंक ना एसएमएन जाल्यार। पूण मोर्चा जर रेझोल्युशन जर ना जाल्यार मोर्चा हो येतलो हे 100%। हे जे मायनिंग गोंयांत आज पर्यंत चलत आयला ताजेर गव्हर्मेंट कितलो डिपेंड आसा काय कितलो ना हो विशय वेगळो, पूण आमी पब्लीक जे मायनिंग वाठारांत लोक आसा ते 100% हाजेर डिपेंड आसा, कित्याक आमचेच रेव्हेन्यू जो कितें जनरेट जाता तो ह्या मायनिंगान कितें तरी बारीक तरी काम, एक तूं स्टाफ म्हणत नाल्यार आमचे ट्रक म्हणत, आमचे गॅरेजी म्हणत नाल्यार बाकीचे कितें तो पंचारवालो धरून तो आमचो फॉरेगर लेबर तो हॉटेलवालो हे सगळे ताजेर डिपेंड आसा। हांव म्हणना गव्हर्मेंटान फक्त आपल्याच चिंतची न्ही, बाबा आपल्या रेव्हेन्यू कितें येतलो नाल्यार आपल्याक कितें मेळटलें, गव्हर्मेंटान आमचे चिंतचें, कित्याक तितूंतल्यान एक सोर्स जो आमचो जगपाचो पोटाचो सोर्स ह्या मायनिंगेर डिपेंड आसा। सहकारी बँको रिणां माफ करूंक खंय तयार ना। सरकार अधिवेशनात कितें तरी उपाय काडटलो म्हूण बाजवाल्यांक खंय आस्त आसा। सो आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली की ती वेवर दिवचो म्हणून, आनी गव्हर्मेंटान कोऑपरेटीव बँक आसा गोंयच्यो तांकां हेल्प करपाचें की वेवर दिवपाक, तांकां दे शूड कॉम्पन्सेट देम बाय सम वे सो दॅट द बँक्स इन टर्न कॅन गीव वेवर टू अस। आनी ते आमचे लोन आसा पळय ते वी हॅड अबाउट 90 and odd crores, 99 crores, दॅट हॅज कम डावन टू अबाउट 75 crores ओनली, कित्याक तें वेवर मेळना म्हणून ते लोक आमचे लोक आसा ते खूब त्रासान पडले आनी प्रत्येकान आमची घरां दिल्यात। सो एवरीबडी हॅज गिवन द हावजीस एज कोलॅटरल सिक्युरिटीज or something like that. So if we do not repay the loans, the cooperative banks can easily attach our houses. So our Honorable CM has promised us that he will look into the matter and we are hoping that something will happen at least during this session which is going to take place. त्या सेशनान आमचे कितें तरी लोनाचे इश्यूज क्लियर जातले अशें दिसता आमकां। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कळंगूटच्या नाझरी आनी बीच रिसॉर्ट आनी हळजूडच्या थलासा रिसॉर्टाचे कांय भाग मोडपाचो आदेश GCZMAन काढला। हे भाग खंय CRZ नेम मोडून बांदिल्ले। 15 दिसां भितर ती सुवात आशिल्ली तशी करून दिवची म्हण GCZMAचो रिसॉर्ट धनियाक आदेश। आदेशाचे पालन करूंक ना जाल्यार संबंधीत उपजिल्लोधिकारी कारवाय करतलो आनी खर्च नेम मोडपी रिसॉर्ट धनियांकडच्यान घेतले। Order issued by GCZMA on Michael Lobo, that is his Nazri resort which is in CRZ. He had forged with the member secretary. The GCZMA member secretary himself forged the NOC for him. That now it has come and the charge sheet is already filed in MAPSA court against both of them, and now today the demolition order has been issued on Nazri resort. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।